what caused the fire, but when I reached home today evening, there was a massive fire, and we couldn't get it under control. So I called the Mapusa fire brigade, and they intervened in a timely manner, and they brought the situation under control. फायर ब्रिगेड कितल्या येयली, कितल्या वरां भितर? I think they came within 10 minutes. ओके, सो तेंच्यांनीच पालयलो उजो. Yes, we had initially tried to douse it with, we managed to get it under some control with buckets. But the fire brigade, it was quite a deep fire, so they managed to douse the entire area so as to keep the situation under control. हॉटेलाकडे तो उजो पडला नेमकें कितें जालें आनी केन्ना कॉल येयलो? आमकां आज 8:15 आतां कॉल येयलो रातचे की कचऱ्याक उजो लागला म्हणून सरावंडींग सायडीक पोन्नी घरां ओल्ड पोन्नी घरां आहात. सो आमी रोखडेच टर्न आवट केले, लागीं आसल्या कारणान रोखडेच पावले. जाल्यार उजो पेट्टालो हांगर स्प्रेड जावपाक दिवंक ना. शेजारचे कोण तरी दुसरे आपले बिल्डिंगे सायडीक कचरो घालता आनी एकदम दम चड जालो म्हणटकूच कोण तरी उजो घालता. कित्याक तो असोच लायटीन बिडून काय पळोवंक ना, कित्याक सायडीक लायट वचना, कोणी तरी घालता उरलो. म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक हांव सांगता की असो बेश्टोच कचऱ्याक उजो घालूं नाका. मागीर कितें शेजार सायडीची प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय जाता. आमी आतां लागींच आसले म्हणून ते उजो कंट्रोलान बेगीन येयलो आनी आतां तो उदकालो पालावलो. सो रिस्क कांय ना आतां. कितें ह्युमन इंजरी बीन जाल्या? कांयच कोणाकूच कांयच लॉस ना. लॉस वगैरे काय ना? नेमको खंय घातलो हो उजो? आमची म्हापसा सेंटर बिल्डींग आसा फोनिक्स प्लाझा, तेच्या सायडीक जे मदले कॅब आसा ते डंप केल्ले कचरो. त्या डमाक वेस्ट काय घातलो.